Gospel according to St. John, chapter 1. सांजुआंचो वांचेल अध्याय 1. शब्द मनीस जाता. वेळा काळा वरवीं शब्द आसलो. शब्द देवा सोमे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वींच तो देवा सोमे आसलो. सर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात सोमेस्तांनी सदमनशाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपले मोदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक ताणें दिले. ती जल्मली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं पगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजल्ली. जुआंवन ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटले. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आशिल्लो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हूण जाचे विशयान हांवें सांगल्लें तो होचो. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मारिफात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपान आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. स्नानदातार जुआंवन केल्ली साक्ष. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुजलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुआंवन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केले. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआंवन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण आराण्यान बोब मारतल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मोदें थोडे फारिजेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंवक अशें सवाल केले, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान पूण तुमचे मोदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात.
तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वाणांचे कट सुटोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतनियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुवांव स्नान दिवन आसले कडेन घडलें. देवाची शेळी. दुसरे दिसा आपणासरशीं येतेल्या जेजूक पळोवन जुवांवन म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदीं आसलोलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशान. तो कोण म्हूण हांवूच नेणासलो, पूण ताका इस्रायेलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांतय साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्रात्मो पारव्याच्या रुपार सर्गीन तावन देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेणासलो, पूण जाचेर पवित्रात्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तोच पवित्रात्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. जेजूचे पयले शीस. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या 2 शिसां सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तोवळ ताणें जेजूक तेणेंच्यान चमकोन वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. हीं ताचीं उतरां आयकल्ले 2 शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू फाटीं उलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. तोवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो, सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे. ताणें वचून पयलें आपणा काशा भावाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेस्सिया, तशें म्हळ्यार मागलोलो, आमकां मेळ्ळो म्हूण ताणें सांगलें. उपरांत तो सिमोनाक जेजू सरशीं आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केफास म्हणटले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. फिलिपाचें आनी नातानाएलाचें आपोवणें. दुसऱ्या दिसा जेजून गलिलियाक वचचें म्हूण निश्चीत केलें. तोवळ ताका फिलीप मेळ्ळो. म्हज्या फाटल्यान ये म्हणालो जेजू ताका. आंद्रे बेतसायदाचो आनी पेद्रू आनी फिलिपी त्याच नगराचे. फिलिपाक नातानाएल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशान बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नाजारेताचो जेजू तो, जुजेचो पूत. नातानाएलान जाप दिली, नाजारेतचो? थंय तावन कितें बरें येत? फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणासरशीं येतेल्या नातानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायेलकार, हाचे थंय कसलेंच कपट ना.
नातानायलान जेजूक विचारले, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं अंजुराच्या रुखा मुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातानायल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मुळान हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सदमनताय? हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडलेले देंवलेले तुमी देखतल्यात.